서도산의 길가에다 산에 소라자마나 서도산의 길가에다. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो असलो असा आणि सदाकाळ आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, जुन्याच्या म्हयन्यांत आमी सुरवात दिल्या. आज दुसरो दीस जुन्याच्या म्हयन्याचो 2 तारीख. किरीत भाशेन आमी देवाक दिन वासुया. ताणें आमचे दोतोरेचेर भरपूर काल रातीक पर्यंत पावस घालो. आमची सगळी सृश्टी तोंडगार जाली. मायाची गोरमीक एके वाटेन सोंपली. देवाक आर्गां दिवया. मागुया आमचे सगळ्या शेतकामत्यां बसत. आज तान खेरीत भाशेन जायत्यो आमचो शेतकामती भाव भयणां आपलें शेत कोसूंक तयार करूंक जमीन शेतान दिवतली. तांचे बसत मागुया. मागुया आमचे एक एकल्याचे खाजगी इंतसां बसत. ह्या म्हयन्यांत जावन आमी आमचे गवळीक वरोस सुरू करता. आमकां एक एकल्याक आपल्याचे गोवाय जावंक जेजू पाठयता. म्हजे गोवाय जायात. आमच्या उतरांतल्यान आनी जिविताच्या चालींतल्यान जिवन जेजूक गोवाय दिवंक हें आमचें कार्य. मागुया ह्या गवळीक वर्सांत आमी उर्बेन जेजूक गोवाय दिवपाचो वावर फुडें व्हरूंक. मागुया आपलो वाडदीस समारंभांतल्यान बसत. काजराचो वर्शीक दीस लोगणीक दीस पाळटल्यान बसत. मागुया आमची भाव भयणां मरून गेल्यान तांकां देवान आपले काकुतीन सासणाचे विसवान घेवं. ही चिंतना मनान धरून बरे भाशेन हे मिसा भेटीन वांटो घेवंक तयार जावया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत भाग्योन सदांच वार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. देवा आमचे बापा, तुजी मांडावळ केदींच चुकना. नोश्टें तें सगळें आमचे तावन पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगळें आमकां दी. हें आमी कालते काळजान मागता. आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन.
भाग्यवंत पेद्रूचे दुसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, मोडोब आकटें जावन नाच जातले आनी सृश्टीचे दातू लासून कोट्टले. तो देवाचो दीस वेगी पावो म्हूण आशेवन रावात. आनी सगळें हे भाशेन सोंपतले म्हणटूच तुमचें जिवीत पातकावीण आनी भोक्तिवंत जावंक जाय. आमी नव्या मोडबाची आनी नवे प्रितुमेची वाट पळयता, कित्याक अशी देवान आमकां भास दिल्या. तुवें प्रमाणीकपण वस्तलें. देखून भोव प्रितीच्या भाव भयणीनो, तांकां तितले उमेदीन, निश्कळपणान आनी गुन्यांवा विणे जिवंक वावरात. ताका रावतना तुमी ताका शांतीन मेळच्याक आमच्या सर्वेस्पराचे मात्मेपण तुमचे सोडवणे खातीर म्हूण समजात. देखून तुमी भोव मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां हांवें शिडकायल्यात म्हणटूच चोत्राय दुरात. नाजाल्यार नोश्ट्या मनशाची वांकडी वाट धरून तुमी तुमचें थिरपण सांडून वेशात. उरफाटीं आमच्या सोम्या आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी ओळख तुमचे सवें वाडूं दी. ताका महिमा आतां आनी सासना सासनांक. आमेन. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेंत तूंच आमचो आसरो. पोतून म्हणया, सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेंत तूंच आमचो आसरो. पर्वत रचून येवचे आदीं, प्रितूम आनी संवसार उत्पन्न जावचे आदीं, सासनांतावन सासनांक पर्यंत तूं देव. जबाब, सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेंत तूंच आमचो आसरो. मनशाच्या पुता दुवानो, चोलात परतून. ह्या एकाच उतरान मनशाक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सरून वेता, अशीं तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब, सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेंत तूंच आमचो आसरो. कितलीं म्हूण वर्सां आमी वाचतल्या? 70 आनी बोलादीक आसल्यार 80 आनी चड करून तीं दुखीन भरलेलीं पोपोकोड. सोट कोण सरतात आनी आमी नाच जाता. जबाब, सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेंत तूंच आमचो आसरो. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उल्हासोशे कोर. तुज्या चाकरां खातीर तूं कितें करूंक शकताय तें तांकां दाखय आनी तांच्या भुरग्यांचेर तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकून दी. जबाब, सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेंत तूंच आमचो आसरो. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्परा, सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्परा, सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्परा, सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जय जय. वर्तो बाब जेजूचो, मोहिमेवंत देव आमचो, तुमची मोत उजवाडाव. तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बरवासो उगडापो तुमकां जावं. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. फारिसेवांतल्या आनी हेरोदीच्या पक्षांतल्या कांय जाणांक जेजूक उतराक सांपडावंक ताशेशीं धाडले. तांणी लागीं सरून अशें विचारलें, गुरुजी,
तूं सत्यवंत आनी तुका कोणाचीच बिडा ना म्हूण आमी जाणव, कित्याक तूं लोकांच्या तोंडाक पडनाय आनी देवाची वाट खरेपणी शिकयताय. तर शेजाराक पोट्टी फारीक करूं येता की ना, आमी ती फारीक करची की ना. तांची नाड विद्या ओळखून जेजून तांकां म्हळें, तुमी कित्याक म्हाका असो फास मांडूंक सोदतात? एक देनार म्हाका हाडून दियात पळोवया. आनी तो ताणें हाडून दिलो. आनी ताणें म्हळें, हें रुपणें आनी बरोवप कोणाचें? ताणें म्हळें, शेजाराचें. परतीपालून जेजून तांकां सांगलें, तशें जाल्यार शेजाराचें तें शेजाराक परतून दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. आनी आयकून ते अजाप जाले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, कालच्यान आमी वर्सा पोटी सादो काळ सुरू केला आनी आमी सादे काळाच्या 9व्या सातोळ्यांत भितर सरल्या, 9th week ऑफ द ऑर्डिनरी टायम. आनी ह्या सादे काळांत पवित्र सभा आमच्या दोळ्या मुखार बाग्यून मार्कू, बाग्यून माथ्यू आनी बाग्यून लुकास हांची शुभ वर्तमानां आयकूंक दिता. वर्सूय भर क्रिस्ताची परब पावपुऱ्यान आमी दिसा दिसपटी पयलें बाग्यून मार्कूचें शुभ वर्तमान, मागीर बाग्यून माथ्यू आनी बाग्यून लुकास हांची शुभ वर्तमानां आयकतले. देवाचें उतर आमकां नियाळूंक मेळटलें. बाग्यून मार्कूच्या शुभ वर्तमानांतले आयचें वाचप तुमी आयकलां. केन्ना केन्नाय तुमकां वो आमकां लोक मेळूंक येता, कसलो ना कसलो विचार करता, आमचे कडेन जाबाब घेवंक. जायते फावटी बरे मनान न्हय, एक फास मांडूंक. आमच्या तोंडांतलें चुकून एक वांकडें उतर भायर सरता जाल्यार पळोवंक. बरे मनान येनात, कसली तरी आमचे कडली जाणवाय वो बूद घेवंक येनात, पूण नाड बुदीचे कशें आमचेशी येतात. अशेंच कितें जेजू सवें घडलें. फारिजेवांतल्या आनी हेरोदीच्या पक्षांतले कांय जाण जेजूक फास मांडूंक सोदतात आनी असो ताका विचार करतात, शेजार पातशाक आमी पोट्टी फारीक करची की ना. आमी जाणव जुदेव लोक, आमचे गोंयकार पुर्तुगेजाचे काला आसले, वो भारत देश ब्रिटिशांच्या हातांत आसलो, तेच भाशेन जुदेव लोक रोमान सरकाराच्या हातांत आसले. आनी देखूनच रोमान सरकार तांकां टॅक्स फारीक करूंक लायतालो. आनी हाका लागून जुदेव लोकां मदीं टॅक्स कलेक्टर आसले. हे टॅक्स कलेक्टर टॅक्स लोकां कडलो घेवन रोमान सरकाराक पाठोवन दिताले. फारिसेव आनी हेरोदींतल्या पक्षांतले ताचे लागीं विचारतात, आमी फारीक करचें? कारण जुदेव लोक आपूण देवान विचून काडलेली पोरजां म्हूण समजताले आनी आमी कोणाचेच गुलाम न्हय अशें तांचे मनांत आसलें. आनी जेजू आपलें उक्तें जिवीत सुरू करता तेन्ना ते रावतालेत एक सोरवंडार. कसलो सोरवंडार? अ पॉलिटिकल लिडर हू वील फ्री देम फ्रॉम द रोमन एम्पायर. रोमन सरकारा कडल्यान आपल्याक मेकळेपण मेळटलें अशें ते रावताले. देखूनच ते जेजूक असो प्रश्न करतात, आमी शेजार पातशाक दोंड टॅक्स फारीक करचो की ना? शेजार पातशाक दोंड फारीक करिनाकात म्हणलेलें जाल्यार एक जुदेव कसो ते वचून
रोमन सरकाराच्या अधिकाऱ्यांक सांगपाचे एक रेव्होल्युशनरी आमचे मदें आयला, ताका दुरात. आनी फारीक कोर म्हणलेलो जाल्यार ते म्हणटले आसले हो खरो जुदीव न्हय, हो खरो जुदीव न्हय, हो आजून पर्यंत आमी दुसऱ्यांच्या हाताखाला सावन ते मानून घेता. आनी देखून ते फास मारूंक सोदतात जेजू. देखून जेजू म्हणटा दियात म्हाका तो नाणो. आनी ते ताका एक देनार दाखयतात आनी जेजू म्हणटा काय बरो जबाब, शेजार पातशाचें तें शेजार पातशाक दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमचेय मदें असले तरेचे मनीस आसतात. आमी एकामेकाक फास मांडटा. जेजू ताचो जबाब पळोवन ते अजाप जाले. आमकां एक एकल्याक देवाच्या आनी संवसारी अधिकाऱ्यांच्या संबंदान जिवचेली गरज आसा. सिवील ऑथॉरिटीज तांकां आमी टॅक्स फारीक करूंक जाय. तशेंच देवाचे उपदेश आनी देवाच्या संबंदान आमी वाडूंक जाय. दोनूय बरोबर वेतात, दोनूय बरोबर वेतात. आयज हो धाकटुलो नियाळ करतना मनान धरुया, आमकां आमचे सरकाराचे कायदे आसात ते बरे भाशेन आमी पाडून, तशेंच देवा संबंदान देवाच्या एकचारान आमी वाडून ही कृपा हे मिसांतल्यान आमकां मागून घेवया. भेटवणीच्या वेळार गावुया नांव आमचे लागीं C25 35 आनी 9 C25 पेज 39. बाबा आमचे लागीं दिवू तुका उतोन देणी देखून आमी भयणी भावनो, ही आमची बॅच सोद पदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. काकूच सरा बाप्पा, तुजेर पाती येवन तुका भेटवणी करच्याक हे वेदी भोंवतणी आमी जमल्या. दया करून आमची पातकां बोगोस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुतार जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उजो सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सर्वपदवीधर आनी सासणेचे देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय.
ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकेचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्ताचो गूड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रेतमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची आपापल्या घरांनी रावून ही मिस्साचे भेटेंत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माय सांगातीक तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धोरदता, आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्व काळीं तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनान आमेन. आमच्या सर्वंडरा जेजून शिकवलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक एका स्थळान उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी वशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवार.
दया करून जिवितांत तुजी सवस कायम कांदी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो उशानूच रेखता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपात कंदली सुटोय आनी सोराखंदांतली वाटाय कित्याक राज ओडती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससनांक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजू चलयता ससनेच्या ससनांक आमेन. जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांचवी. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. जेजूच्या जेवणांत वांटू घेतली आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावोरा. तुमच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक कुमन्यावाचे मागणे. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. स्वर्गी उंडो जेजून दिलो D40 पान 60 आनी 9 D40 पेज 69. स्वर्गी उंडो जेजून दिलो आमकां असलो बाबो नासलो आमचो जेजू जेवण जालो आमचे उर्बेक उगेक पावलो. जेजू बेगीन ये मोको तुका येवूंक रावता. जेजू बेगीन ये मोको तुका येवूंक रावता. कोरोना व्हायरस हे पिळे समयार देवाचे काकलुतेचे मागणे. सोर पदवेदार आनी काकलूत सरा देवा सोडवून दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजें कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पदवी पाटय आनी भिरांतीचीं आनी निराशेचीं तुफानां शांत कर. बाबा तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं.
ही पिडेक सांपडलेल्यांक पिकोय आनी तांच्या कुटुंबांक गोठाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्दाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसव मेळूं. पवित्र आत्मे, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडून हाडूंक अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवं सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बावार थेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय जायबा आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजे सवे तांकां बोरवांचो मेळूं. सो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमेन. प्रार्थया. सर्वेश्वरा आमचे बापा, तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान तूं आमकां पोसताय. जिबेन आनी उतरांनी मात न्हय, बगर सोतान आनी कोन्यांनी तुजे तांय आमचो भावार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सर्पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योन आंतोनीच्या मानाक नोवेनाचे मागणे. नोमान तुका भाग्योन आंतोन, तूं फूल निर्मळकायेचें आनी उनोद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटीकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या आनी खुशाल बरी जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन भोव कालतेपण, काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणें. व्हडा बरवशान आनी कालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोद कर म्हूण ह्या किरकोळ पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. तुमचो उपकार हे फुडें हे मनांत धरून भाग्योन आंतोनी मुखार दवरून बापा लागीं मागचो. मागता त्याच मोगा पासून मिनीन जेजूच्या, जो तुवें केलेलो इतले पावटी तुज्या हातार खेळटा आसतना एकोणतीक सांपडलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्यांची, जे तुजे वरवीं हांव मागतां क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमेन. शेवटाचें गायन गावया. आर्गा तुका सोमिया E2 पान 70 आनी 100, E2 पेज 76. तुवें म्हाका रचलो तुजो